आज आमचे आता पंचायत इलेक्शन आसा आणि सांत आंद्रे टोटल 7 पंचायत आसा आमकां. ही आमचो भावाचो चेडो म्हाजो नेफ्यू एलन सिल्वेरा हो वॉर्ड नंबर 1 आमच्याच वाड्यावर अनओपोज इलेक्शन तो निवडून येयलेलो आसा. कोणेच तेजे सीट बसूंक ना आनी अनओपोज सीट तो जाल्लो आसा विलेज पंचायत सेंट लॉरेन्स आगसाय. हांव ताका बरें यश येता सक्सेस तो जावचो म्हणटा आनी बरें आमचे सांत आंद्रे मतदारसंघात आनी आमचे विलेजीन ताणें काम करचें म्हाजो सपोर्ट ताका स्वताच आसा. पण आनीक सांत आंद्रे पंचायत आमचे सातूय पंचायतीन आमचे भुरगे बसलेले आसात. जे आमचे BJPचे कार्यकर्ते आसात, आमचे इंडिपेंडंटूय म्हण आमचे भुरगे सगळे बसलेले आसात आनी आमी सगळे सातूय पंचायतीन म्हजो सगळ्यांक सपोर्ट आसतलो. कितें पॅनल बी केल्लें आसा तुमी? आमी पॅनल करूंक ना, पूण पॅनल म्हणजे आमचे सपोर्ट आसा सगळ्यांचो आनी सगळे आमचे कार्यकर्ते जे BJPचे कार्यकर्ते आसात, वेल विशेस आसात, सगळे एकठांय जावन आमी भुरग्यांक आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघात ते निवडून हाडपाची आमकां तांकां आमी निवडून हाडपाक ट्राय करतले सगळ्यांक. पयलीं सद्याक हांव देवाक दिनवासता म्हाका फेथ लोकांचो फेथ म्हाजेर उरलो आनी अनओपोज हांव आमच्या आत्तीच्या गांवांत वॉर्ड नंबर 1 लोकांनी म्हाका फेथ दवरलो. म्हाजे फ्रेंड्सान वेल विशरान तशें म्हाजे फॅमिलीन म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली एक पंचायतीन लोकांची सेवा करपाक. तशें लोकांक कशें गांवांत कितें काम करपाक जाय विलेज आत्तीच्या गांवांत लोकांचे आमी सगळ्यांचे कितें करूंक जाय तें आमी सगळ्यांचे घेवन सगळ्यांचे सजेशन आनी कितें घेवन तुमकां कशें आमच्या आक्षीन कशें कितें जावपाक जाय तशें आमी मुखार येयले लोकांक घेवन आमी मुखार सरतले.